Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हो केंद्राचो प्रकल्प न्ही म्हणटा NGO आसात ठोस पुरावे. तिसरे खेपे जाली सिलेंडर दरवाड. घरगुती सिलेंडरा खातीर मेजचे पडटले 808 रुपया. सोशल मीडिया खातीर केंद्र सरकारान लागू केले नवीन नेम. देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडताय आणि सुरक्षेक धोको आसपी मजकुराचेर आसतली नदर. खाजगी दोतोरांक प्रॅक्टिस करपाक दितले चिखलेचे उपजिल्लो हॉस्पिटल. खर्च उखलतले सरकार, सांगता सरकारांतलोच मंत्री. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशयाक आता नवे मोडन आयला. एका NGOच्या कोतान रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण हो केंद्र सरकाराचो प्रकल्प न्ही. आपले म्हणणे सिद्ध करपा खातीर तांचे कडेन ठोस पुरावे आसात खंय. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या बाबतीत एक नवीन मुद्दो मुखार आयला. गोंयचो आवाज संघटनेच्या कोतान रेल्वे रुळाचें जें दुपेटीकरण चालू आसा तो केंद्र सरकारचो प्रकल्प न्ही खंय. हो प्रकल्प सेंट्रल रेल्वे एक्टांत बसना. ह्या विशीं म्हायती आशिल्लें एक पत्र तांच्या हातीक लागलां अशें संघटनेचो निमंत्रक विरियतो फेर्नांडीसान सांगलें. देखून सरकार लोकांक फटयता काय कितें असो प्रश्नय ताणें विचारला. ह्या विशीं उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. We have got a letter from the Ministry of Railways themselves dated 16 February 2018. Land acquisition cannot be undertaken under the Railway Act. Why? Because they are saying Railway Act तर लावपाक जाय जाल्यार whole project has to be declared as a special railway project. This has not been declared as a special railway project. आणि एक क्लॉज पळय आसा तातूंत कितें म्हणटा, तुमी म्हणटा रेल्वे एक्ट तर लावपाक जाय फॉर लँड एक्विजिशन, यू हॅव टू एक्वायर द होल थिंग इन वन शॉट. आतां हांगा कितें जाला, सगळे लँड ओनर्स आसा, थोडे सगळे आसा. इट सेज यू कॅनॉट एक्वायर इन बिट्स ऑफ पार्सल्स ऑफ लँड. कित्याक दे आर सेईंग इतले लँड ओनर आसतले, थोडे मेळपाकूच ना, खंय आसा कितें आसा, सो इट वील गेट डिले. सो ते म्हणटा तुमचे ओन सरकारान पास केल्लो एक्विजिशन एक्ट ताज्या अंडर तुमी एक्वायर करा. आमच्या सरकारान कितें केलां, लोकांक वायट दिसतले म्हूण, वोट करचे ना म्हूण दे हॅव टेकन अ पॉलिटिकल डिसिजन एंड सेड तुमी रेल्वे एक्ट लाया, नाल्यार लोक आमचेर बेजार जातले. आमकां ती लेटर मेवली वेर दीस गव्हर्मेंट हॅज रिटर्न रेकमेंडिंग दॅट इट शूड बी एक्वायर्ड अंडर रेल्वे एक्ट. म्हणजे तुमी आमच्याच लोकांचो घात घेतला. दुसरे वटेन मुरगांवचो उपजिल्लो अधिकारी सचिन देसाय सांगता हो रेल्वेचोच प्रकल्प म्हणून. म्हणण्याक कितें सांगू शकता तुमी? The government of India has notified it. As per that, we have already done a publication on the local newspapers. It was in June 2020, and after that, based on whoever have filed valid objections, we issued them the notices. As per that, we are conducting the hearing. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा खातीर जी जमीन संपादीत केल्या ताच्या आड विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. तांणी आज वचून कलेक्टराक एक मेमोरंडम दिलो. तातूंत भितर हांव, विजय सरदेसाय, जयेश साळगांवकार, चर्चिल आलेमांव, रेजिनाल्ड आनी प्रसाद गांवकार, आमी एक कलेक्टराक मेमोरंडम दिलो की आज जे हेअरिंग आसा वास्को 3:30 वरांचेर ते हियरिंग पोस्टपोन करचें अशें आमी कलेक्टरा कडेन मांडलें. ताजे हाजे प्रमाणे खूब प्रॉब्लेम्स आसा. ताजे मेजरमेंट घेतलो जाल्यार लँड ओनर प्रेझेंट आसपाक जाय, तुगेले रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज प्रेझेंट आसपाक जाय,
तुगेले रेल्वे ऑथॉरिटीचे लोक प्रेझेंट आसपाक जाय आनी दुसरें तातूंत भितर अशें आसा की तुका लँड एक्विजिशन फेअर कॉम्पेन्सेशन एक्ट पळय ताज्या अंडर फेअर कॉम्पेन्सेशन एक्टच्या अंडर ते लँड एक्वायर करपाक जाता ताज्या खातीर रेल्वेचो एक्ट इनवोक केल्लो आसा ते आमी कलेक्टराच्या नजरेक हाडून दिले आनी आमी कलेक्टरा कडेन मागणी केली की आयचे जे हियरींग आसा ते पोस्टपोन करचे. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो विशय आता परतून गाजपाक लागला. आंदोलनां करून लेगीत वेंचणुकीच्या माध्यमांतल्यान ताचो परिणाम दिसून येवंक नाशिल्ल्यान सरकार निश्चितच हे प्रकल्प फुडें घेवन वतले. देखून NGO आनी विरोधकांनी हे वेंचणुकीचे वर्स आशिल्ल्याचे मान्य केलां. डिवायड अँड रूल हे पद्दतीचो वापर करून बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन संपादीत केल्याची कागाळ विरोधकांनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याकडे केल्या. पळयात ते कितें म्हणटात ते. Clearly state that to invoke Railway Act, you must declare that project as the special railway project. तो आज पर्यंत डिक्लेअर करू ना. Secondly, they have said railway project जर डिक्लेअर केलो आणि you are acquiring under the Railway Act, joint measurements have to be taken by the railway officials, by the revenue authorities and by the owners, land owners, which is very important. So without land owners, no measurement can be complete. Third, we have said that they also said that fair compensation act जो आसा land acquisitionाचो, land can be acquired under that act. प्रोजेक्ट इल्लिगल लँड एक्विजिशनान करूंक सोदता आनी डिवायड अँड रूल पॉलिसी वापरता दॅट सेपरेट ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड आर बींग एक्वायर्ड अंडर सेपरेट एक्ट्स सो सेपरेट कॉम्पेन्सेशन वील बी रिसीव. सो गोंयकारांक डिवायड रूल करून एक इल्लिगल प्रोजेक्ट सरकार हाडटा ही आमची चार्ज आहा. त्या खातीर आमी मागला की ते बंद करचें नाजाल्यार आमी थंय वचून ते बंद उडयतले. विरोधकांनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतल्या उपरांत कांय NGO आनी हेर नागरीक ह्या प्रकल्पा आड निशेध नोंदवपाक रस्त्यार देविल्ले. हो प्रकल्प जाता तितल्या बेगीन रद्द करचो अशी मागणी तांणी केल्या. आता माझी खुद प्रॉपर्टी वयता आनी हांव आसा को-ओनराक तेंच्यांनी नोटीस धाडना. एकल्याक ओनराक धाडटा काय त्या भितर सगळे को-ओनराक नोटीस धाडपाक जाय. आतां भितर गेलो जाल्यार म्हाका आडयता. को-ओनराक भितर दे आर नॉट रेडी टू हियर, दे आर नॉट इवन रेडी टू हियर द कन्सर्न पार्टीज. हो सरकार जो आसा हे फकत फोटिंगपणां करपाक उरला. आयज रायट टू कंपेन्सेशन एक्टा भितर एक्विजिशन जाल्लें 2017 एक्ट आनी आयज हो सरकार जो आसा 1989 एक्ट एक्विजिशन करपाक सोदता. हो खंयचो रूल? हो आयज सरकार सालाजारा भाशेन एक्टिंग करता. आयज आमी आमचो कलेक्टराक सांगलेलें की आमकां पब्लीक हियरींग नाका कित्याक सगळे पंचायतींनी आख्खे गोंयच्या पंचायतीन डबल ट्रॅकिंग ओपोज केला. जेन्ना CM म्हणटा ऑन रिकॉर्ड की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका, आमकां कोल 50% देंवयता, आमकां हें नाका तें नाका, जेन्ना तुमी उलयता एक आनी करता की दुसरें, इट लुक्स लायक द रेल्वे इज नॉट इन कंट्रोल विथ द गोवा गव्हर्मेंट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. चिखलेचे उपजिल्लो हॉस्पिटल खाजगी दोतोरांक प्रॅक्टीस करपा खातीर दिवपाचें आसा. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. मजेशीर गजाल म्हटल्यार ते खातीर जो खर्च येतलो तो सरकार करतले. ह्या हॉस्पिटलांत खाजगी दोतोरां वरवीं सेवा दितले पूण ताचो खर्च सरकार दितले. लोकांचेर अर्थीक वजे घालचे नात. सद्याक आमचे मेरेन जो प्लान पावला तो असो आसा. हातूंत लोकांचेर अर्थीक ताण येवचो ना. लोकांक चिमटो काडपाचो विचार आसात जाल्यार सगळ्यात पयलीं आपूण विरोध करतलो अशें माविन गुदिनोन सांगलें. आज सरकार सगळ्यो सवलती दिवपाक मेळना म्हणून तुमी चोयला GMCनूय थोडे वस्तू प्रायवेटायज केल्ल्यो आसात. पूण हेजो अर्थ हे न्ही तेजे कॉस्ट गव्हर्मेंट चडशे कॉस्ट गव्हर्मेंट बेर करता. हांगाय प्रायवेट थोड्यो स्पेशलायज सर्विसीस केल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलां मातशें कोणाक पयशे दिवपाक पडपाक ना. इट वील बी रन प्रायवेटली सो दॅट यू गेट द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट स्पेशलिस्ट आनी तेजे कॉस्ट चडशे सरकारूच उठयता. हे भाशेन तें मॉडेल आमकां तरी एक्सप्लेन केल्लें आसा. आतां ते मॉडेलाचो तरी बदल जाल्यार फाल्यां आवाज काडपा पयलीं हांव आसतलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅसाचें मोल परतून 25 रुपयांनी वाडला. ह्या म्हयन्यांतली ही तिसरी दरवाड.
आता घरगुती वापराच्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरा खातीर 808 रुपया मेजचे पडटले. गोंयांत LPGचो दर 808 रुपया आसा. पणजे 35 किलो LPG सिलिंडराचो दर 2877.50 रुपया जाल्यार 14.2 किलो सिलिंडराचो दर 808 रुपया आनी 19 किलो सिलिंडराचो दर 1557 रुपया आसा. कोरोना महामारीच्या तडाख्यांतल्यान लोक अजून सावरूंक ना. दुसरे वटेन इंधन, कांदो आनी आतां सिलिंडर दरवाडीक लागून लोक सामकोच बेजार जाला. 3 वस्तूची एकूण दरवाड 100 रुपयाचेर पावल्या. पेट्रोल आनी डिझेलाची मोल हिसपा भायर वाडल्यात. गोवा 365 खातीर श्याम च्यारी. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सावड्ड्या रेल्वे डब्याचे एक्सल तुटिल्ल्यान रेल्वे येरादारी ठप्प जाल्ली. ही रेल्वे वास्कोच्यान येताली. ह्या अपघातात कोणाकच मार लागलो ना. ही प्रवासी रेल्वे, पूण अपघात जालो तेन्ना रेल्वे रिती आशिल्ली. रेल्वे स्टेशन आशिल्ल्यान हांगा अश्यो घडणुको घडत आसतात. पूण अपघाता वेळार हांगासर लोक नाशिल्ले म्हणून बरें जालें अशें अपघात पळोवप्यांनी सांगलें. हांगा ती देवली थंयच्यान हांव ताका हें केलां सांगलां आनी रावली ती. कितें जालें? जालें काय ना तेंगे ते पयलीं तुटून पडलें तेंगे. ते तुटले पळय ते तुटले मग तेगे हें जालें तेजे हेजी पोना गेलें मरे आनी ती गाडी अशी हें जालें आनी हांगा रोखडेच देवली. लोक आशिल्ले मुखार लोक बीन आशिल्ले? ना लोक कोण नासले. लोक भितर गाडयेन कोण ना? ना गाडये कोण ना. गाडी ती हांगा दवरपा आयल्या न्हू. सायडीक दवरपा आयल्या. तशें कोणाक काय जालें ना? ना कोणाक काय ना. ओके. आनी फुडें गेल्यार कितें जाता आशिल्लें? फुडें हें गेल्यार कसं जाल्यार कितें आनी 1-2 बुकी देंवता आसले आनी काय ना. ती वास्कोच्यान एक ट्रेन आयली जी टेस्टिंग करपा लागून हाडिल्ली, रूट टेस्टिंग करपा लागून हाडिल्ली आनी तिजे पॅसेंजर ट्रेनाचे फक्त एम्प्टी कंपार्टमेंट ते कुडचड्यार सिरफोण पावतकीर ते 2 कंपार्टमेंट घसरले आनी खंयचीच मनशान जाली ना. जे लॉकिंग आसतात 2 डब्या लॉकिंग आसतात ते एक लॉकिंग वाटेर पडले. ट्रेन स्पिडीर नाशिल्ली. जर स्पिडीर आशिल्ली जाल्यार खूब मनशांनी जावपाक चान्सीस आशिल्ले. लोकूय तेवटे वता येता आनी जर पडली जाल्यार ती ट्रेन घसरून तर स्पिडीची आशिल्ली घसरुपाची चान्सीस आशिल्ले की जाल्यार रेल्वेची डब्बल लेनीचें काम चालू आहा ताका आज लॉस जाता आशिल्लें. तरी पूण कसलीच गरज ना. पूण कुडचड्यार जर एक गेट आसा ती गेट येवपा वचपाची ही लोकां खातीर यूज जाता. पूण आज ती सकाळच्यान दनपार पर्यंत रेल्वेचे जे कामगार आसा ते काम करतात ती सुरळीत काडपा लागून आनी लोकांक कुडचड्यार येवपा वचपाक इतलो त्रास जालो. गोवा 365 प्रहर सावर्डेकर कुडचड्या वयल्यान. चिमला कोयराच्या ढिगाक अचकीत उजो लागलो. उजो कसो लागलो ते मात कळपाक शकले ना. चिमलाच्या इंदिरानगर वाठारांत आशिल्ल्या कोयराच्या ढिगाक बुधवारा सांजे उजो लागलो. हाचे पयलीं एक फावट उजो लागिल्लो अशें थळाव्या सरपंचान सांगलें. गार्बेजीक उजो पेटलो कोणें लायलो कितें आमकां खबर ना. तो मागीर हांवूय नासलो. मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन करून आपूण हाडून ते पालयलो. हेज्या पयलीं असोच कोणें लायिल्लो आनीक एकदां. हय बेलिंग मशिनां. मेशीन कितें डॅमेज जालें तिका कितले मोटर डॅमेज जाला आनी पत्र्यांक मातसो हें जाला आनी लायटीचें हें जें पळय आहा न्हू मिटर तो लासला. हे कितें गार्बेज स्टोरेज करताले तिका स्टोरेज ब्लॉक टायप मशीन आहा न्हू ते ब्लॉक हें करताले. त्या ब्लॉकांक तेजें हें जाला उजो लागला. ब्लॉक म्हणून कळ्ळें न्हू तुका तें बेलिंगाचें. बरं आतां कितें प्रपोज आहा तुमचें शिफ्ट करपाचें कितें आहा? शिफ्ट करपाचें आहा. पयलीं लँडाचें हें जावंक जाय न्हू. कितले डॅमेज जाताले तुमकां समज? 5 लाख. गोवा 365 खातीर चिमलाच्यान विलियम्स रॉड्रिक्स. फुडले 5 दीस गोंयचें हवामान सामान्यच आसतलें. फुडले 3 दीस उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल दिसून येवचो ना. मळब निवळ आसतलें. सांज वेळार दमट पडूं येता. सकाळच्या वेळार धुके दाटून येतले. चडांत चड तापमान 33 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. बिरेस्तारा वातावरण सुकेच आशिल्लें. उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. पणजेन सगळ्यांत उणें 23.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. घेवयात जतनाय, दवरयात सोशल डिस्टन्स, वापरयात मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.
आसा.